आणि ओपन केलं आणि कितें केलें तेंची चॅनलां असतात ती ओपन करपाची असतात. म्हाका दिसता तेंच्यांनी ती ओपन करूंक ना. सगळो लोड आसा पळय तो हांगा येयला. ही 2-3 घरां आसा पळय तेंच्या घरांनी सगळें उदक गेल्लें आसा. तशें तेंच्या फाटल्यान तेंचे हें आसले कंपाउंड आसले ते सगळे आख्खे मोडून सगळे गेल्ले आसा. तेंचे वर्कशॉप आसा त्या वर्कशॉपान तेंचे उदक गेल्लें आसा. आनी मेन म्हणजे आमी सांगता आमकां कॅनलाच्या उदकाची गरजूच ना. आमी कितलेदा सांगताले आमचे ह्याच कॅनलाच्या उदकान आख्खे शेत आमचे हे पिड्यार जाल्ली आसा. शेतांनी उदक रावता. मे म्हयनो म्हटल्यार एप्रील मे म्हयनो म्हटल्यार शेतां आमची सुकताली. जेन्नाच्यान हो कॅनल बांदला तेन्नाच्यान उदक आमच्या हे जायना. लोकांक शेतां करूंक मेळना. अबाउट नेली 4-6 hours ना. 6 hours. तुमच्या घरात पावला होती पळय भितर पावतला अजून काय बंद जावंक ना अजून. बरें व्हांवता पळय रे कितें कॅनलाचे उदक न्हू हे कॅनलाचे WRT. आतां तुमकां कितें नुकसान जालें कितें. डू द क्लिनिंग एंड they have to clean the whole trench. All the water which is hotted there now, see that water there. This has to go down there. वो आमचो व्हाक वयता सारको and that goes to the river. This wow goes to the river. This is not mine. This is government. This wow is government. But what they have not cleaned it. Then the panchayat has to do this. हां पंचायत करिना जाल्यार कोण करतलो आतां. आतां हे व्हाळाच्या भायर येता क्लीन करूंक ना म्हणून. I cleaned, see कितले काडला पळय हांवें ते. My effort I did this cleaning, but they have to clean yet more. वाव सारको करपाक वाव सारको तुका 10 वर्सां जाली एप्लिकेशन घातला अजून सारको जायना. हांवें बांदला हे मोडटा म्हणून तोरूय वयलो उरला तो अजून सारको जायना. 3 फावटी तरी रिन्युअल करून घातले तोरूय जायना तेंचे कडेन कांय करूंक अजून. आनी आतां पावसान खंय उदक लोड जाता. उदक येतातूच ते भितर बसता हांगासून बसता कित्याक तेंची सारकी करूंक ना कांय.